Welcome back. Old Goa is all set to host the Goenka Saibaja Fest on Wednesday. Most of the devotees from neighbouring states have reached the venue, gates are guarded, stalls are set up and thousands of more devotees and dignitaries are expected on the day. Devotees from neighbouring states have already reached the church to attend novenas. Special masses in different languages have been organised. People irrespective of religion attend mass and be part of the feast celebration. फाल्यां मीस सकाळी 10:30 वाजता आमचो बोमींचो आर्चबिशप कार्दिनाल ऑस्वाल्ड ग्रेशियस हे मिसाचे बेटेक मुख्य यादनीक आसतलो मुख्य यजमान आनी ताचे सांगाती आनीक बिस्प आसतले बरोबर आनी ही परब 2 वजांचो सुमार फाल्यां मिसां पयलीं सगळीं कोंकणी भाशेन आनी ते उपरांत मागीर सांजे इंग्लीश भाशेन आसा आनी स्पेनिश भाशेन आसतलें आतां उणेंच 1800 लोक हांगा पावला आनी आनीकूय वाडला देखून आमी तांकां सगळे हांगासर आमच्या हे पिलग्रीम सेंटर्स आहात यात्रेकारांचे घर आहात थंय आमी तांकां दवरल्यात आतां थंय एक आमचे पिलग्रीम सेंटर आहात थंय पुलीस आहात सेक्युरिटी आसा आनी फाल्यां जे लोक येतलो तांचे पासत वेवस्था चल्ली आसा ह्या वर्साक आमच्या बरी 1057 लोक आयला आनी मागीर 200 लोक वाटेक मेळ्ळा म्हळ्यार 1300 आयला पळय ह्या वर्साक आउट ऑफ 300 अबाउट 250 आर नॉन क्रिश्चन्स मुस्लिम्स हिंदूज अशे आहात ते बेलगामतान आयल्यात कोल्हापूर डिस्ट्रिक्टान आयल्यात सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्टान आयल्यात ह्या 3 जिल्ल्यांतल्यान लोक येता. Omkar Fayari for Prudent. Be careful while enjoying gobi Manchurian in public places. FDA on Tuesday conducted raid at 8 to 10 stalls serving gobi Manchurian at St. Francis Xavier's Feast. FDA officials claim that the vendors were seen using non-permitted colors in the food items. The officials have asked the vendors to shut their shops. कभी बनाने का और गिराक को देने का कितना देर रखने का बना के अभी देखो ये दुकान चलता है जब रात में इतना नहीं बनाने का फिर थोड़ा थोड़ा बना के देने का नहीं तो बना के नहीं रख सकते आप आपको जितना मर्जी मिलता है वो अभी आप वापस फ्राई किया ना तो गरम गरम वो लगता नहीं अभी खराब हुआ वापस कर रहे हैं हम लोग अभी ये खराब कलर इसमें नहीं डाल सकते हैं अलाउड नहीं है अभी मैं जितना भी आपका माल बनाया हुआ वो सब फेंक दूंगा और दूसरी बात आपको अभी ये शॉप बंद करना पड़ेगा. आज आमी फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंटा तर्फे हांगा एक स्पेशल ड्रायव्ह केल्ली जे गोबी मंचुरियन एक हांगा करता आनी विकता ते चेक करपा खातीर आमी डायरेक्ट वांगडा आमकां सरान डायरेक्टरान दिल्ले कॅमिस्टाकूय वांगडा घेवन आयले आनी प्रत्येक कडेन आमी जे चेक केला जवळ 8-10 स्टॉल आमी चेक केली ते प्रत्येक गोबी मंचुरियनान तांणी नॉन परमिटेड म्हणजे कलर ते घालपाक परमीट ना तो कलर घालून तांणी सगळ्यांनी ते मॅन्युफॅक्चर केल्ले आमकां मेळ्ळे. सिमिलरली जे आयटम त्यांनी रॉ मटेरियल करून दवरता ते जवळ जवळ 5 किंवा 6 तास पयलीं करून दवरले कारणान ते सगळें भेळशेल्लें म्हणून आमी सगळे आयटम तेंचे सीज करून डिस्ट्रॉय केले. इवन त्यांनी ते लिक्वीड केल्ले ते गोबी मंचुरियन करपाक ते सुद्दां आमी डिस्ट्रॉय केले कित्याक तर ते अनसेफ फूड ते कोणीच खावपाक जायना म्हणून आमी ते डिस्ट्रॉय केले. We spoke with one of the vendors. He seemed unaware about the food safety rules. Omkar Fayari for Prudent. Now, door-to-door garbage collection in Margaon will be outsourced to the self-help groups. The council has unanimously agreed on this resolution and will sign a MOU with the self-help groups soon. With this, the council also resolved to scrap the solid waste management committee. The new committee will be formed with chairperson as the chairman of the committee. MOU आमकां सगळ्या मुखार पावयतले म्हण कावन्सिलर MOU दिल्ले आनी तो MOU दिल्लो आनी तेंचे कावन्सिलरांचे व्यूज घेवपा लागून आयज आमी मिटींग दवरली आनी हे एका गार्बेज एका MOU आमगे सगळे कावन्सिलरान बांदून घेयला जेन्ना आमी ऑपरेट MOU केला तो सगळे कावन्सिलरान बांदून घेयला आनी आमगे सेल्फ हेल्प ग्रूप आतां सगळे 20 कावन्सिलर 20 म्हळ्यार 2-3 येवन पूण आयज जाल्ले तितल्या कावन्सिलरान एग्री जाले म्हणजे मुखार सेल्फ हेल्प ग्रुपाक दिवपाक आनी हे म्हणजे आमगे मार्गांव बरे भाशेन क्लियर जावपा लागून म्हणजे गार्बेजी प्रॉब्लम सॉल्व जावपा लागून सगळे कावन्सिलरान सपोर्ट केला. आयज सगळे कावन्सिलरान एक डिसिजन घेयला म्हणजे ती कमिटी डिजॉल्व करची आनी सगळे कावन्सिलर आनी ते म्हणजे चेअरपर्सन आहा तो चेअरमॅन जावचो आनी सगळे हे जावचे म्हणून कावन्सिलर आहाय ते मेंबर म्हणून ते कमिटीचे.
आनी पूण तें आमी मरे DMA अंडर हें केल्लें हांवें DMAकूय एक लेटर कोत्ता आनी ताका मातशें आमगे मिटींग India successfully test-fired Agni-4 strategic missile for its full strike range of 4,000 kilometers from the Wheeler Island off the Odisha coast on Tuesday. Carrying a 1-ton dummy warhead, the missile splashed down near its pre-designated target point in the waters of Indian Ocean. This was the 4th success in a row for Agni-4. Let's take a short break. Stay tuned.